पंचायतीच्या वतीन आम्ही डिमांड करता PWD प्लस तो कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर आसा अंडरग्राउंड केबलिंगाची ज्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले आसा ताका की फाल्यांचो दीस सोंपच्या पयलीं कंप्लीट म्हणजे आस्कवाडा टील मदलामास पर्यंत जे रस्तो खणून घातलेलो आसा तेचे जर सोलिंग जर कंप्लीट जर जावंक ना जाल्यार पंचायत आनी ग्रामस्थ मेळून रस्त्यार उतरतले आणि कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR रजिस्टर करून ताका भितर घालपाची आमी डिमांड करतले पुलीस खात्याक. हांगा सकाळी एक असं भयानक असं घटना घडली. आमची 200ची महिला ती कामाक वयताली आणि ओवरटेक करतना मातशी ट्रकाक गावली आणि ऑन द स्पॉट तिची हांगा डेथ जाली. त्या वेळार आमचे वाड्या वयले सगळे स्थानीक हेंच्यांनी धांव घेतली आणि खूब हेल्प केलें. त्याच बरोबर आमचे सरपंचय हांगा आयले, ताका आमी इन्फॉर्म केलें, तेय धांवून आयले. अशें सगळ्यांनी हेल्प करून सगळे पंचनामा बी सगळें जालें आणि आमची बॉडी फुडें गेल्ली आसा. कितल्यांक सुमार घडलें मॅडम? हे सकाळी 9 9:15 अशें जालें. ती महिला कामाक वयताली आणि तेजी जी बायक आसली पळय ती इलेक्ट्रिकल आसली. म्हणजे हांगा जें काम चालू आसा सर ते कामा सायडीन जे रोडाचें काम चालू आसा ते पावस पडून मातशी खंय ती माती चिकचिकीत जाल्ली आसा. तेजेर ती इलेक्ट्रिकल तेजी ती बायक आसल्या पूण ते बॅलन्स तिचे उरली ना जायत आणि ती देवाची नशिबान म्हणटा तशी ती ट्रका पोंदा गावलीच आणि तिची ऑन द स्पॉट डेथ जाली. ती बॉडी फुडें गेल्ली आसा. आमच्या सरपंचाक आमी इन्फॉर्म केल्या त्या प्रमाणे सरपंच हांगा आयले. सरपंचा कडेन रिक्वेस्ट करता की हांगा जें काम चालू आसा आणि सगळी झाडां सारकी रस्त्यार येयल्ली आहा. ताका लागून जी व्हडली गाडयो आहा न्हय त्यो वयर झाड आपतात म्हणून ते तो आपापल्या प्रॉपर्टी झाडां लायता तेन्ना आनी म्हणटा आपली प्रॉपर्टीची झाडां काडून जेन्ना आमी कोर्ट सभा वयता तेन्ना तेंचें ऑब्जेक्शन आसता सर. म्हणून आमकां ती झाडां खंय तरी कापून मेळना. पूण आतां आमी हेजी दखल घेतली सर. आनी त्या रस्तो खूब भायर आसा. आयज जो ट्रक तो जर भायल्यान खंय तरी आसा जाल्यार तिका ओवरटेक करून अशी खंय तरी ती फास्ट बेगीन पावूंक जाय म्हणून एक बस आसतली ती एक सायड घेवन वयतली आसली. आयज ट्रकाची सायड जी आसली ती मातशी मरेली आनी रस्तो भायर आसलो. म्हणजे दोगांची ना मिस्टेक अशी तरी दिसता. पूण हेचो सोल्युशन आमचे सरपंच काडटले अशी म्हाका आशा आसा. हांव सरपंचाक विनंती करता की तर आयची जी दुखद घटना जाली आणि गावाचेर एका घरान जी एक आलीच 4 महिन्या पयलीं तेंचं लग्न जावन आमच्या मांद्र्या गावात आयिल्ली सून आमची गावाची आणि जसं सरपंच महोदयांनी सांगला की गावाचेर एक शोक कळा पसरला. हे सगळं आयज कोणी चिंतूंकशा नासला. पण हो भय जेव्हा काम सुरू जावपाचो आसला त्या वेळाचेर गावातली संघटना स्वराज्य आणि समविचारी नागरिकांनी हो भय व्यक्त केलो. एक फ्युचर कास्ट केला की असो अपघात जावच्या पयलीं काहीतरी तुम्ही करचा. म्हणजे संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर आणि PWD निवेदनां दिल्ली. सरपंच महोदयाने PWDची आणि पंचायत मंडळान PWDची मिटींग आपयली. इतके सगळे प्रयत्न करून हे सगळं आयज घटना घडली, दुखद घटना घडली. आणि त्याच्या खातीर आणि आनंद इलेक्ट्रिकल्स आसा किंवा ही जी कंपनी काम करता तांकां आमी सरळ सांगलेला, नागरीक ह्या नात्यान सरळ सांगलेला की तुम्ही लोकांच्या जीवनाकडे खेळटात, खूप काळजी घेऊन काम करा. आम्ही PI श्री दत्ताराम राऊत सर जे आसात तांकां आमी तेंच्यांनी ह्या भयाची अत्यंत गंभीरतेने दखल घेऊन आनंद इलेक्ट्रिकल्स आणि बाकीच्या सगळ्या ऑफिसरांक तातडीन आफोवण्या धाडलेला आणि काय प्रमाणात काम करपाचा केला. परंतु जसं काम फुडें वयत गेला तसं त्या फाटला काम क्लियर करपाची दखल तेंच्यांनी घेतली गेली ना. आणि आयज हय माती जी पावसाक लागून आणि व्यवस्थित फिलिंग न केल्ल्या कारणान हाचा काय प्रकार घडलो. त्या प्रकाराक सर्वस्वी जे डिपार्टमेंट PWD आणि काम करून दिवपी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्यांच्याकडे आमचं निवेदन ऑलरेडी रेकॉर्डेड आसा. खंयची मानवी दुर्घटना जावच्या पयलीं हेचेर काहीतरी तुम्ही उपाययोजना करची. परंतु आमचे प्रयत्न बहुतेक अयशस्वी ठरले आणि निमाणो एक जीव गेलोच. आता हेचेर तातडीन उपाय म्हणजे जसा सरपंच महोदयांनी सांगला की आयतार शेनवार न बघता फास्ट ह्या कामाक हात घालपाक आतांच करपाचो. 24 वरांच्या भितर ह्या कामाक सुरवात करून हय पाणी मारून जागा आसा तो सगळा साफ करचा. कॉन्ट्रॅक्टरान सोलिंग करचा आणि ना जर सोलिंग जाला सोमार पर्यंत किंवा फाल्यां पर्यंत जाल्यार आमी सगळे जाण ह्याच जाग्याचेर परत येतलो आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जाब विचारून संबंधित सगळ्यांक आपयतो. मी विनंती करते सरपंच महोदय, पंच सदस्य आणि सगळे पंच मेंबर ह्या असल्या ज्या लोकांच्या जीवनाकडे खेळणाऱ्या ह्याच्याकडे तातडीन लक्ष दिवचा. त्यांचा लक्ष आसाच आणि सगळ्यांक तेंच्यांनी नेतृत्व करचा. फाल्यांपर्यंत ह्या आस्कावड्यातलो ह्या जो काय सध्या आणि दुर्घटना कृपा जावची न्हय ह्याच्या खातीर आतांच जर जमता जाल्यार तांकां आमी मेसेज करतो, आमी तांकां आवाहन करतो संबंधीत लोकांक
तुम्ही तुमच्या माध्यमांतल्यान कळोवचा की आम्ही मागणी करतो की तातडीन तेंच्यांनी हे सगळं बंद करून साफसफाई करून सोलिंगाचं काम करूचा, नाजाल्यार आम्ही सरपंचाच्या नेतृत्वा सकयल आम्ही फुडली उपाययोजना आखतलो. सरपंचाने आणि उपसरपंच शिटकावणी दिलेली असा की येत्या त्या सोमार मेरेन आता फाल्यां परवा दिवाळीचे सोमारा दीस मेरेन जर काम करिना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले आनी हांगा रस्तो ब्लॉक करतले सुद्दां अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा. एकंदर ह्या सिच्युएशना कडेन पळोवप खूब गरजेचें आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनीस.